स्पीकर सर, डोमागाव कॉन्स्टिट्युन्सी जे आमचे फिशरमॅन आसा ते सायझेबल फिशरमॅन आसा थंयसर आणि ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा कितलीशीं वर्सां जाली ते थंयसर फिशींग एक्टिविटीसान आसा आणि स्पेशली आमच्या बायणा आणि देस्तेरो हे दोन भागांत हे फिशरमॅन आसा आणि ते कितलीशीं वर्सां जाली ट्रेडिशनल ते फिशींग एक्टिविटीज थंयसर करीत आसा फॉर एजीस. थंयसर दोन एसोसिएशन आसा, एक बायणा रापणकार and fishing canoes owner society and Velankani canoes owner society. A दोन association asa. For so many years they have been deprived to proper infrastructure facilities such as ramp na thay, net binding shed na, auction hall na. आयज इतलीशी वर्सां जाली आसतना सुद्धा ही सिंपल फॅसिलिटी ह्या फिशरमॅनाक ह्या रापणकाराक लागून ना. It has been nearly 3 years. 3 वर्सां जाली स्पीकर सर प्रपोजल हो डिपार्टमेंटाकडे पेंडिंग आसा. टोटल हेजेर फॉलोअप करता बट अजून पर्यंत हेजेर कसले आश्वासन आणि कन्फर्मेशन अजून पर्यंत ह्या 3 फॅसिलिटीचेर जे बायणा जावंक जाय तेजेर अजून पर्यंत जाल्लेले ना. 2 वर्सां पयलीं आमचो युनियन मिनिस्टर इन 2023 युनियन मिनिस्टर फॉर फिशरी श्री पुरुषोत्तम रुपालाजी त्याने स्वतः ही एरिया विजिट केली अलॉंग विथ आवर ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर सर नीलकंठ याच्या बरोबर आणि त्याने सगळ्यांची ग्रीव्हन्सीस ऐकली तर फिशरमॅनची आणि त्यांना एश्युअर केलेले की बाबा आपण हे इन्फ्रास्ट्रक्चर बेगीनच्या बेगीन रेडी करतलो म्हणून. स्पीकर सर, माझा पहिलो क्वेश्चन असा मिनिस्टर स्पीकर सर, मे आय नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फिशरीज एज टू व्हेन दिस इन्फ्रास्ट्रक्चर विल बी इन प्लेस. स्पीकर सर, जे ऑनरेबल MLA सांगल्या प्रमाणे आणि त्यांचे रिक्वेस्ट आहा त्या प्रमाणे आम्ही ऑलरेडी गेडाक हे केल्लें आहा, टेंडर करपाक दिल्लें आहा म्हणून सर गेडा सोलर लायट तो सेकंड क्वेश्चन हो तुमकां फर्स्ट विचारला सर. सेकंड पयलो पळय आहा पण 2 वर्सां आमकां लागली कित्याक ताका CRZ परमिशन जाय आसलें. सेकंड थिंग थंयसून नाफ्टा हे वयता तेन्ना MPA हे इन्स्पेक्शन बीन करून आतां तेंच्यांनी आमकां ऑलरेडी NOC दिला आनी हो हे आहा पळय नेट मेल्टिंग शेड हेजे ऑलरेडी टेंडर करपाक PWDक दिला. सो विथीन म्हाका दिसता 8-10 दिसां भितर टेंडर जातलें थ्रू PWD आनी NOC बीन CRZानूय दिला नाफ्टानूय दिला. स्पीकर सर, म्हाका जे आन्सर मेळ्ळें आसा, वन्स दिस the estimate is received from the PWD, the administrative approval will be conveyed to tender the work and thereafter work will be executed after doing all the codal formalities. But Speaker sir, ज्या प्रमाणे हांव ती फॉलोअप करता ती फायल आता ऑलरेडी म्हाका दिसता ती PWD बिल्डिंगाचे भितर एस्टिमेट जावन ती फायल हॅज गॉन टू चीफ सेक्रेटरी फॉर फायनान्शियल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल. सो थंयसर ती फायल आसा आमची. सो एटलिस्ट हे 3 काम करपाक लागून हांव कित्याक स्पीकर सर हांव मुद्दम सांगपाक तुमी हे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल घेतल्या उपरांत तूं म्हणटा टेंडराक वयतले तेजे पयलीं मागीर परत थंय विशय येतलो पळय हे फिशरमॅन हे जेन्ना हे फिशरमॅन आसा तांकां मागीर तुमी CRZची NOC मागतली मागीर आनी कित्याक सेम थिंग सेकंड प्रश्नान आसा. सो हे पयलीं सायड बाय सायड हेवूय अप्रुवल घे कित्याक ते फिशरमॅन थंयसर तेंची एक्टिविटीज आसा ती दर्या कडेच आसा तेज्या लागून तुमी परत जर NOC मागतली फ्रॉम CRZ कडे आणि बाकीच्यांकडे जुवारी एग्रो ऑयल टँकिंगा कडे बीन जाल्यार म्हाका दिसता हे परत हो इश्यू पेंडिंग उरतलो. म्हाका इतलेच एश्युरन्स दी स्पीकर सर कितें बाबा हे केन्ना पर्यंत क्लियर जावंक शकतले आमचे. स्पीकर सर, 14 जुलय ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जालें जॉयंट इन्स्पेक्शन आनी तेंच्यांनी NOC दिले आनी ती आमी फॉरवर्ड केली PWD कारण रिपेर वर्क आनी नवे जे आसा ते PWD डायरेक्ट करतले. सो विथीन शॉर्ट पिरियड 8-10 दिसांनी ते टेंडर जातले आनी एज अर्ली पॉसिबल वील गेट इट कंप्लिटेड. स्पीकर सर, जशें म्हाका आन्सर दिल्लेले आसा ते विशयान मातशें बेगीन जाय कित्याक हांव जाणा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान फाटल्या दिसांनी एक आमची कंबायंड मिटींग हाडून तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलेलें कितें बेगीनच्या बेगीन करून तेज्या लागून हे फास्ट प्रोसेस जावन हे आयज हांगा चीफ सेक्रेटरी कडेन पर्यंत पावलेले आसा. आमकां ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन बेगीनच्या बेगीन फुडलो स्टेप आसा तो जावचो. स्पीकर सर, सेकंड प्रश्न विचारतना तुका फर्दर दीस फिशरमॅन्स आता हे फिशरमॅनाक इतली हार्डशीप जाता थंयसर कित्याक तांकां स्वता थंयसर लायट ना
आयज थंयसर तांकां जी लायटी नासल्या कारणान हांवें रिक्वेस्ट केलेलो गव्हर्मेंटा कडेन डिपार्टमेंटा कडेन कित्याक थंय सोलर स्ट्रीट लायट घालची म्हणून आनी ती सोलर स्ट्रीट लायटीक लागून म्हाका दिसलो 2 वर्सां जाली हो म्हाजो इश्यू पेंडींग आसा आनी आतां सँक्शन जाल्या उपरांत तुम्ही परत एक थंयसर क्वेरी काडिल्लो आसा कित्याक आमकां एनओसी जाय फ्रॉम जुवारी इंडियन ऑयल टँकिंग कित्याक लागून थंयसर ती नाफ्ता लायन वयता म्हणून तेज्या उपरांत परत तुम्ही सीआरझेडाचे एनओसी जाय म्हणून आतां ही लायटी घालपाक सुद्दां लागून एक स्ट्रीट लायट सोलर लायट्स घालपाक लागून सुद्दां तुम्ही ते एनओसी घेतले ते फिशरमॅनाचे कितें वयर लोकांक घालतले ते दर्या कडेन घालतले न्हू हेजे लागून जर तुम्ही इतले एनओसी मागपाक लागतले आनी काम पेंडींग दवरतले तर थंयसर म्हाका दिसता कसलें कामूच जावपा ना सो हांव मागता हे डिपार्टमेंटा कडेन फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन जे फिशरमॅनाचे इश्यू आसा थंयसर तरी एनओसी तुम्ही अवॉयड करा आनी हे ताका जुवारी एग्रो कॅमिकलाक कसलो अधिकार आसा थंयसर तुमचे कडेन एनओसी मागपाक तेंच्या लागून जुवारी एग्रो कित्याक लागता थंयसर तेंची नाफ्ता लायन गेला ती आतां बंद आसा थंयसर तेंच्यो तुम्ही एनओसी मागता सीआरझेडाची मागता ती मागता तेंची एनओसी मागला थंयसर कसलेंच काम जावपा नाल्या आनी ते फिशरमॅनाक त्रास जाता एक स्ट्रीट लायट सोलर स्ट्रीट लायट कितें बाबा परमनंट लायट मागना सोलर स्ट्रीट लायट घालपाक उदर अशे त्रास जाताले म्हाका दिसता खूब हांव मागता मिनिस्टरा कडेन कितें मे आय नो फ्रॉम द मिनिस्टर फॉर फिशरीज बाय वेन दीस प्रोजेक्ट वील बिकम अ रियलिटी सच एज टू रिलीफ ऑफ आवर ट्रेडिशनल फिशरमॅन एट बायना एंड डेस्तेरो. स्पीकर सर हांव ऑनरेबल एमएलएक सांगूंक सोदतां की ऑलरेडी 27 मार्च आमी तो टेंडर केला पण एनओसी म्हणटा पळय ते सर्टन डिपार्टमेंट आहा इट्स अ मॅन्डेटरी सीआरझेड आसूं जावं पायपलायन नाफ्टा गेला ते मॅन्डेटरी ते आमी अवॉयड करूं शकना इट इज नॉट आमचे डिपार्टमेंट करता त्या डिपार्टमेंटाचे एनओसी पण ऑलरेडी ऑब्टेन केल्या आनी ऑलरेडी टेंडर केला. स्पीकर सर म्हाजो तिसरो क्वेश्चन स्पीकर सर म्हाजो तिसरो उरला न्हू सर स्पीकर सर हो तिसरो क्वेश्चन हांव तुका शॉर्टान विचारता एवरी मनसून द फिशरमॅन एट बायना एंड डेस्तेरो खरेंच हे आमचे मनसून सिजनाच्या टायमार हे फिशरमॅनाक जो त्रास जाता थंयसर कित्याक थंयसर पार्किंग नासल्या कारणान आनी हांवें एक प्रपोजल घातलेलो तुमचे कडेन कितें थंयसर एक ब्रेक वॉटर करचें म्हणून आनी तो प्रपोजल तुमचे कडेन पेंडींग आसा अजून पर्यंत त्या प्रपोजलाचें कितें जालां कित्याक हे फिशरमॅनाक जे आतां मनसून आतां आमी थंयसर गेले जाल्यार तुमी सुद्दां सर इन्स्पेक्शनाक येयलेले तुमी सुद्दां ते पळयला ह्यो बोटी व्हरून तांकां बायना आनी देसऱ्याच्या लोकांक व्हरून कासावले दवरचे पडटा खारवाड्यार दवरचे पडटा तेवटेन हॉलांत व्हरून दवरचे पडटा म्हळ्यार दुसऱ्या थंयसरूच तेंची वादावाद जाता त्या लोकां कडेन कित्याक तुमच्यो बोटी बाबा थंय कित्याक हाडटा काय म्हणून हे फिशरमॅन थंयसर आमचे जे 500 फिशरमॅन आसा तेंची बोटी थंय व्हरची पडटा सो तेज्या लागून हो ब्रेक वॉटराक लागून हांवें तुमचे कडेन डिमांड केल्लो तेव्हा प्रपोजल अजून पर्यंत पेंडींग आसा जर आमी फिशरमॅनांक खंय तरी सेफगार्ड करतले स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे जे देस्तेरो आनी बायनाचे जाल्यार हांव मागता स्पीकर सर कितें बेगीनच्या बेगीन ही जी प्रपोजल आसलेलो जी आमची ब्रेक वॉटर घालपाची ती खंय पावला ती हांव हो प्रश्न मिनिस्टराक विचारता. स्पीकर सर हे लक्ष घालता जाता तितके बेगीन करून दिवपाची हे करता.